दान तुका जेजू बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयच्या दिसा देवाचें उतार आमकां फावो जाला. मार्कस एवांजेल 4 अध्याय 20 आनी 4 30 आनी 4 म्हणसर. मार्क चॅप्टर 4 वर्स 26 to 34. जेजू परत्यान म्हळें, देवाचें राज हे परी म्हणयत. एक मनीस आपल्या शेतांत बी वमता. दीस वा रात तो न्हिदोन आसूं वा जागो आसूं ते किर्लता आनी वाडटा आनी हें कशें म्हणून तो सुनेना. भूंय आपलेच तकी फळ दिशें करता. पयलें पालवी, उपरांत कणस, शिकीं कणसांत भरलेली दाणी. पूण फळ पिकतच तें लिवून एक तयार जाला म्हूण देखून तो कैत घालता. तो म्हणूं लागलो, देवाचें राज आमी कित्याक सरी करयेत वा खंयची वापार दिवन आमी ते चित्रावियेत. ते सस्वाच्या बिया बरी म्हणयेत. मातयेन ओंपुल्या वेळार तें भुंयत रोयलेल्या सौर बियां कानाप्रास ल्हान. पूण ओमतस तें किर्लोन वाडटा आनी सौर झाडां प्रास तें व्हड जाता आनी व्हड फांटे सोडता. अंतराळाची सुकणी येवन ताच्या सावळेंत घोंटेर बांदतात. असल्या साबार वापारींनी लोकांचे समजून येतिकेत उलोवन जेजून तांकां शिकयतालो. वापारी विणें तो तांचे लागीं उलयनातलो. तरी पूण आपल्या शिसांक विंगड घेवन सक्कट तो सोडोवन सांगतालो. हे देवाच्या उतारास आमकां फावो जाला बियाची वापार. आमी खंय जावन सद्द जावन आमी सागोळेगार आसता. आमी बींक किर्लत घालता. पूण तें कशें किर्लता कशें व्हड जाता तें आमी नेना. पूण मातयेंत इतली सकत आसा गे तें बियाळो किर्लोवचें बरी करता, वाड अशें करता आनी आमकां फळ दिता. जाय जाल्लें कितें आमी ओंपलां तें आमकां लुवन एक तयार करता आनी तें आमी लुवता. देखून आज तेंच देवाचें उतरी आमच्या जिवितांत जेजून ओंपुल्लें आज कितल्या मापान किर्ललां. जर आमचें काळीज नितळ आसा जाल्यार, पवित्र आसा जाल्यार, आमच्या काळजांत कितें कपटपण ना जाल्यार खंडीत त्या काळजांत ओंपलेलें बी देवाचें उतार खंडीत जावन किर्लता, व्हड जाता आनी हेरांकी आसरो जावचें बरी, हेरांकी आदार जावचें बरी, हेरांकी उपकारां पडचें बरी म्हजें आनी तुजें जिवीत देव त्या परी बांदून हाडटा. देखून हे उतार आज आमकां खंडीत आमच्या जिवितांत काणगेत. हांवें आनी तुवें आमच्या जिवितांत आमी काणगेले तें देवाचें उतार, देवान ओंपलेलें तें बी म्हळ्यार देवाचें उतार खंयच्या रितीन आमी काणगेलां, खंयच्या रितीन आज तें वाडलां, खंयच्या रितीन आज फळ दिता, हाचे विशयेंत आमी नियाळ करूंक जाय. देखून वापारीची ही संगत जेजू आपल्या सिसांक मात्र वरविंगड आपोवन व्हरनो ह्यो सोर संगती तांकां सांगतालो. वरविंगड आपोवन तांकां अर्थ सांगतालो वापारींचो. देखून आज आमी जेजू सांगत रावल्यार त्या अपोस्तलां बरी आमकांय हाचें व्हरतो अर्थ जेजू आमकां कळीत करता. आनी हाचे प्रत्येक जावन गुडार्थ असो अर्थ म्हळ्यार गूढ असो अर्थ जेजू आमकां कळीत करता. ताचे सांगता रावल्यार, ताचे सांगता आसल्यार. नातर आमकां कांय वाचून आमकां हाचे विशयेंत कितें समजत म्हणून आमकां थोडे फावटी कळीत जायना, आमच्या मतीक वचना तें. देखून आज आमी समजून काणगेचे देवाचें उतार आमी वाचल्यार मात्र पावण त्या उतरा प्रमाणे जिवंक प्रयत्न केल्यार खंडीतल्यान तें उतार आमच्या जिवितांत फळ दिता. हाचे पयलें वचप आमी वाचल्यार हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत 10 अध्याय 30 आनी 2 वाक्य येतावन, तर आदल्या दिसाचो उगडास करा, त्या दिसांनी तुमकां देवाचो उजवाड मेळटस. कश्टांचे व्हड एक झूज तुमी झुजल्यात. आमी उजवाडाक आयल्या जेन्ना जेजू क्रिस्त ताच्या नांवी आमी पवित्र स्नान घेतलें, ताच्या नांवी आमी ते सक्रामेंट घेतले, त्या दीस जावन आमी उजवाडाक आयल्या. उजवाडाक आयल्या उपरांत आमच्या जिवितांनी मस्त कश्ट आयल्यात, मस्त अनवर आयल्यात, मस्त पिडाशिडा आयल्या. पूण ताचे वयर हर एकाचेर आमी जैत वेलां. आज आमी देवा सांगता आसा जाल्यार हाचे वयर सगळें जैत वेलां. जेजू क्लियर सांगता पळया, त्या दिसांनी तुमकां देवाचो उजवाड मेळटस. कश्टांचो व्हड एक झुजू तुमी झुजल्यात. एक वाटेन समेस्त हांचेर निंदा आनी दगदनी भोगची पडली. सगळ्यांनी आमी निंदा बगल्या, अपमान बगला, सगळ्या वाटेनी आमकां जायत्या जाणांनी वायट केलां. खंडीत आमी आमच्या वाटेन तसले कश्ट सोंसतल्यांची आमी देखून सांगाती जाल्या. आमी कश्ट सोंसल्यात आमकां कळीत आसा. देखून हेरांच्या कश्टांत आमकां मेळोवंक सुलभ जाता, हेरांक आमी कश्टांतल्यान भायर हाडूंक सुलभ जाता. जर म्हज्या जिवितांत त्या समस्यांनी हांव वचनातलो जाल्यार आसतले समस्यांनी आसल्या मनशांक भायर हाडूंक जाता ना. देखून आज आमकां हर एक कितें म्हळ्यार देव आमकां बरें करून ट्रेन करता.
एके फावटी आमकां कश्ट नाका म्हणटात पूण त्या कश्टा मारिफात देव आमकां आनीक आनीक ट्रेन करता, आनीक आनीक आमकां बळादीक करता, आमकां कश्टां दगदांचो सोंसणीकाय शिकयता. जेजू कशें कश्टां दगदांचो सोंसणीक जालो आनी सोंसणीक जाल्ल्या वरवीं देवान ताका वयर उबारलो आनी वर्त्या मापान देवाच्या उजव्याक बसचें तसलें भाग ताका फावो केले आनी सगळ्या संवसाराचेर राजवटगी चलोवंक ते अधिकार जेजूक ताणें बापान दिलो. देखून आज आमकांय आमी ह्या संवसारांत देवाचें उतर आयकून त्या प्रमाणे आमी जियेतो जाल्यार ते फुडें सांगता. पळया देवाचें उतर सांगता, बंदच आसलेल्यांक खंती दुखांत लेगून आसलेल्यांक आनी तुमी वांटो घेतलो तांच्या कश्टांत आनी आस्त बदीक लुटून व्हरूंकय तुमी संतोशान सोडलें. मस्तपटी आमकां मस्त जाणांनी कित्याक म्हळ्यार आमचे फायदो जोडूंक मस्त जाण आसतात. मागण्यांची मनशां म्हणटना इल्लेशे तांचे फायदो जोडूंक चड आसा. मस्तपटी आमी फसतांव असले संगतींनी आमकां लुटून व्हरतले मस्त आसात जाल्यार आमकां संतोश, आमकां कांय बेजार आयना, आमकां करना. कित्याक त्यो सगळ्यो संगती देव आमच्या बऱ्याक पडशें म्हणून आमकां कळीत आसा. हर एक संगती देव आमच्या बऱ्याक पडशें करता म्हणून आमकां कळीत आसा. रोमकारां बरयल्लें पत्र 8 अध्याय 20 आनी 8 वाक्यांत हर एक आमकां निश्चित केलें शेवटाक देवान आपोवणें दिलां जाल्यार तांकां सरसंगती देव तांच्या बऱ्याक पडशें करतलो. देखून आमकां कितेंच भिरांत ना. आमी देवाचें उतर मुखार सांगता पळया, तर आतां तुमी धैर्य सांडिनाकात, कश्टांत अनवरांत पिडेशिरेंत आसा जाल्यार धैर्य सांडिनाकात म्हणटा पवित्र पुस्तक. कित्याक ताचे वरवीं तुमी एक वर्तें इनाम झडटल्यात. ह्या कश्टा मारिफात, ह्या दगदणे मारिफात, ह्या पिडेशिरे मारिफात, ह्या निरासपणा मारिफात, सलवणे मारिफात, ह्या रिणाच्या भारासा जावंक बरो हाचे वरवीं आमकां आनीकी चड आनी चड इनाम आमी जोडूंक पावतले. आनी देवाची खुशी कर्ण ताणें बसयल्या सगळें तें जोडूंक आमी पावो जाय. देखून आमी सोंसणीक जायचे आनी आमकां सोंसणीकायची गरज आसा. देखून आज सोंसणीकाय आमकां पळोवंक मेळना. कुटुंबांत जावं दी, वाड्यान जावं दी, फिरगेजेन जावं दी, कितेंय ल्हानशें संगती घडटाना गलाटो जाता. गलाटो सोंसणीक ना. सोंसणीकाय रावून इल्लो वेळ पळयल्यार खंडीत पुरो सारकें जाता. आमी बेश्टें तरी कित्याक आमच्या रागा निमती ना सोंसणीकाय वरवीं आमी जायतें होगडावन घेता. हे आमी होगडावन घेवन वचो बागार आमी जोन खाण घेवचे मनशां जायचे. देखून देवाचें उतर आमी आयकून त्या प्रमाणे जिवंक आमी प्रयत्न करया आनी देवाची काकुळटांनी करपा आमच्या जिवितांत व्हडा मापान देवान येवं दीत. आनी आज देवाचें उतर त्या सस्वाच्या बिया बरी ल्हानशें बीन तें भुमीक पडटा आसतना पूण व्हड जावन सुकण्यांक सयत आसरो दिता म्हणटा. जर म्हजें तें आनी तुजें तें ओंपलेलें तें बी आज केद्या मट्टाक वाडलां, कितलो लोकांक आमी बचाव करूंक शकता, कितले लोकांक बरेंपण करूंक शकता, कितले लोकांच्या गरजेक हांव पावोवंक शकता, तें आमी आमच्या जिवितांत एक लेख घालीची आज मगच्या भावा आनी भयणी. जर आमी त्या प्रमाणे जियेता जाल्यार कोणाक तरी आमी उपकारा पडल्या, कोणाच्या गरजांत आमी पावल्या, कोणाच्या पिडेस्तांक आमी वचून ओके मागला, आमी ताका बरें जावंच्या खातीर खंयच्याय कश्टान म्हटल्यार आमचो आदार दिला, नश्टांत आसलेल्या आमकां कुमक केल्या, तर खंडीत जावन आमी देवाच्या राजांतल्या पयस कितें ना आमी लागींत आसा. आनी हर एक देवाचें उतर आज खंडीत जावन त्या बी ओंपलेलें बी खंडीत जावन व्हड किरलां व्हड जालां आनी हेरांकी बरेंपण करचें बरी आमच्या जिवितांत जालां म्हणून आमी पातयया. एकेदळो ना जाल्यार आज जावन त्या बी ओंपल्या ताका इल्लोसो आमी ईट घालया, इल्लेशें उदक वगया. हाका जावन आसा मागणें आराधन मिसाचीं बलिदानां डेयली करताय जाल्यार जाय तितलें फळ दिवचें बरी तें चड वाडटा, जाय तितलें फळ तें दिवंक शकता. कित्याक कशें एका झाडाक उदकाची गरज आसा की आमच्या जिवितांत देवाचें उतर वाडचें जाल्यार, देवाचें उतर फळ दिवचें जाल्यार ताका मागण्याची गरज आसा, ताका एवकरिस्ताची गरज आसा, ताका आराधनाची गरज आसा. देखून आत्मीक तूं खाण ताका दिताय जाल्यार तें आत्मीक तरान वाडटा, तुका कळोवंकूच कळना तें वाडल्लें. आनी एक दीस यथेश्ट प्रतिफळ दिवंक तूं शकतलो ह्या सकतलें. हेंच आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशीं आमचीं पथकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमतीजे सांगता श्रीमते तूं सदैव आनी सदैव फळ जगतशें जेजो भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा आपी खातीर विनंतीकार आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापा आनी पिता आनी पवित्र आत्म्या तसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.